साळगाव वाठारात बेकायदेशीरपणान साठोवन दवरिल्ल्या एलपीजी गॅस सिलिंडर युनिटाचेर नागरी पुरवण वजनमाप खात्याच्या अधिकाऱ्यांनी आणि पुलिसांनी धाड घातली। 42 सीलबंद, 32 बनावट व्यावसायिक सिलिंडर, एक घरगुती तसेच कितलेशेच खाली सिलिंडर मेळून वट्ट 164 सिलिंडर जप्त केले। या प्रकरणात राधेश्याम राजस्थान, विकास स्वरूप राम, रमेश कुमार, प्रदीप कुमार आणि राम स्वरूप या 5 जणांक पुलिशेन ताब्यात घेतल्यात। तसेच लोकांनी गॅस सिलिंडर घेतना वजन करून घेवचो असे आवाहन नागरी पुरवण खात्याचो मंत्री रवी नाईक हांणी केले। काल संध्याकाळी आम्ही बिटवीन सालेगाव आणि हे म्हणजे पर्रा हाचे मदीं जे काही लोक जे आसात जे हांकां धरल्यात ते लोक सिलिंडर जे आसात ते सिलिंडराचे एकाचे 2 करताले, म्हणजे हे करप तुजी गॅस काडप आनी दुसरे हे करताले, दुसरे करताले आनी अशें करून तेंचे कडेन जवळ जवळ आमचे म्हाका दिसता जवळ जवळ आयज आमी हे धरल्या ते काल 7:35 हे जाल्ले इलिगल हे आसा पळय स्टोरेज ते सिलिंडर ते सालेगांव विलेजीक ते जवळ पार्रा सालेगांव पडटा आनी ते हे जी कंडक्ट केलेली इलिगल मेट्रोचे डिपार्टमेंटान आनी आमचे सिवील सप्लाय आनी हे जे सिवील सप्लायचे आमचे गेले थंय दिपा पळारी असिस्टंट डायरेक्टर सिवील सप्लाय, मागीर राजीव सावंत इंस्पेक्टर सिवील सप्लाय, श्री सर्वेश तुयेकर आनी वासदेव शिरोडकर आनी विश्वनाथ हळदणकर आनीक रोहित तळणकर सब इंस्पेक्टर ऑफ सिवील सप्लाय हे थंय वचून तेणी तांकां कळटली म्हायती मेळ्ळी की अशें हें चल्लां ते थंय वचून तेणी रेड मारले नंतर ते जवळ जवळ 100 आनी कितें तरी जे सिलिंडर मेळ्ळे ते 164 सिलिंडर आनी ते सिलिंडर काही हे आशिल्ले 164 सिलिंडर आशिल्ले आनी हे सिलिंडर ते अर्द अर्द करताले, एकाचे कडेन दुसरे घालताले आनी अर्द अर्द सिलिंडर करपाक लोकांक ते दिवप, म्हणजे हे मेसा लोकांची फसिलिटी फटोवपाची लोकांची पळय चल्लां ते गोंयभर चालूच आसा आनी ते चालू आशिल्ले तेन्ना आमी तांकां आतां सगळे कडेन बंद हे करपाक आमी मडगांव रेड मागीर हांगा सांकवाळे आनी ही तिसरी आमी सालिगांव म्हणजे अशें करून हे लोकांक हाडटाले, म्हणजे लोक निमाणे गरीब लोक आतां चवथी आतां आमकां एक सिलिंडर घेतलो जाल्यार अर्द सिलिंडर मेळपाचो आनी नवऱ्यो करता करता मागीर त्या हेजेर उरल्यो मागीर त्यो कित्याचेर टायमिंगच म्हण अशे वेळार जे हे आमकां लोकांची अंदाज नासता ती जाणा एक सिलिंडर घेतल्या नंतर 1 म्हयनो येता पूण तोच तर बेगीन सोंपपाक लागलो लोकांक कळना आतां लोकांनी हेचेर लक्ष दवरचें। ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही।